गोय कोंकणी अकादमीच्या जोडपालवान दिवचल कोंकणी सेवा केंद्रान वाठादेव सरवण नारायण झांटे स्पोर्ट्स संकुलात शणै गोंयबाब जयंतीचें आयोजन केल्लें। ह्या निमतान शेनवारा कार्यावळी जाल्यो। कार्यावळीक मुखेल सोयरे म्हण कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हाजीर आसले। RDX गोवा खातीर दिवचलेच्यान चंदू मांद्रेकर। आणि भुरग्यांक ताणें एक संदेश बरोवन दवरलेलो आसता। ते म्हणटात गोंय राज्य गोंय प्रदेशांत प्रत्येक नवो मनीस हो शिक्षण घेतलो, शेती करतलो, विज्ञानाचो सोद लायतलो, उद्योजक जातलो आणि जगाच्या सगळ्या बंदरांचेर ताजी तारवाय आसतली। तो कोंकणी शिकतलो आणि त्याच बरोबर ह्या ब्रह्मांडाचे तो कोंकण करतलो आणि अशी थोर ह्या आमच्या भारतभूंय जेन्ना अस्तित्वाक आयली, गोंय राज्य त्याच बरोबर ह्या जागतिकीकरणाचो सिद्धांत येवचे पयलू ताजे हे विचार आशिल्ले आणि आमच्या मातयेंतली भाशाय दिल्ली आसा। त्या भाशेचो मावर मुखार व्हरप हेच खरें आजचे आमचे गोंय शणै गोंयबाबाक ही खरी आर्गां जावन आसा। आमी म्हणटात की ही सर्वांगी सृश्टीचो जेन्ना आस्वाद घेवपा खातीर ह्या गोंयांत सबंद जे जागतीक स्थळां वयले जे लोक येतात, ते पर्यटक येतात आणि तेचीच खरी जर आमकां ही कोंकणीची ही भाशा जी आसा ती सबंद मुखार घेवन वता, हीच आमची खरी वळख जावन आसा। मोठो आदर की जेणें कोंकणी भाशेचे मूळ रुजयले आनी तेची फळां आयज आमी तुमी आनी येणारी पिढी आमी तुमी भोगतात, पण येणारी पिढी सुद्दां तेची फळां ताका भोगूंक मेळटली। अशें मोठें कार्य ह्या महापुरुशान आयज ह्या भाशे बद्दल कोंकणी बद्दल आयज केल्लेलें आसा। एक भाशा जिवंत करप, तिका व्हडलेपण हाडप, हे तशें कमी दर्जेचें काम न्ही, मोठे कश्टाचें काम। आनी तेंच्यांनी हळू हळू कोंकणी भाशेचें साहित्य जमा केलें आनी सुरू केलें। भितूर लेखन आसूं, भितूर कविता आसूं, धडे आसूं, ह्या खातीर खूब कश्ट करचे पडले। तेचेर टिका जाली, पण ते टिकेक दबरले ना। मुळावण कोंकणी भाशेच्या चळवळीचें मुळावण कोणें घालें तर शणै बाबा। हें अतिशय म्हत्वाचें। हें मुळावण घालप अतिशय म्हत्वाचें आसता आनी कोंकणींतल्या आरविल्ल्या साहित्याचे रचनाकार आनी कोंकणी भाशेचो फुडार ताणें पारखी केलो। कोंकणी भाशेचो फुडार कोंकणी भाशेक फुडारूच नाशिल्लो, तो ताणें पारखी केलो की हाज्या फुडें हें जातलें। फुडें भाशेन कोंकणी मानाची सुवात मेळटली, मानाचो पाठ मेळटलो। तांकां द्रश्टर म्हणपाक जाय, अशें लोकांक द्रश्ट म्हणटात। फक्त त्या काळांतले स्थिती भाशेन पळयलें की फुडेंय स्थिती बदलतली। अर्थात शणै गोंयबाबाच्या मार्गान खूब आडमेळी हाडली लोकांनी। आनी आडमेळी कोणें हाडली? 70 वर्सां जाणटेल्यांनी हाडली। 40 वर्सांच्या पिरायेच्या चड जाल्ली आशिल्ली ताणें एक करून आडमेळी हाडली।